वारे करतात पळय हे फक्त वारे असतात ते वादळ जाऊ शकना. दयानंद सोपटेन वादळां झेल्लेली आहात. पळय सगळ्यात पयली हांव खरंच हॅपी आहा की तेणी एक्सेप्ट केलें की वारें जाला म्हणून आनी तेणी हें एक्सेप्ट केलां की हांगासर MGचे कांय नासलेले म्हणजे तितले कार्य नासलेलें पूण आतां तेच्या तोंडांतल्यान तेणी सांगलें की वारें जालें म्हणून. सो वारें जालें हेचो अर्थ असो जालो की खंय तरी भंय निर्माण जाला. खंय ना खंय ते आमच्या कार्य आमी कितें तर काम करता तेका अडचणी हाडपाक प्रयत्न करतलो पूण तेणी करपाचें कांय प्रॉब्लम ना. सो हॅपी आहा की तेणी एक्सेप्ट केलें की वारें जालें म्हणून. आमचो एक स्थानीक 2017 MGचो कॅन्डिडेट स्थानीक तो पयलीं पासून जाणटो MGचो कार्यकर्तो म्हाका दिसता 1000 बरें क्रॉस करून आसा. आतां कितें आहा पळय तो स्थानीक आसून तितले आसले पण हो भायलो खंय तरी भायलो एकय ठिकाण तरी आज जर कोणी विचारलें जाल्यार सांगूंक शकना. आणि एक सांग बघ तू म्हाका सांग महाराष्ट्राचो की कर्नाटकाचो भायलो असं तुका म्हणटा. पळय हो प्रश्न ताका पयलीं विचारपाक जाय की हांव जी धारोलकर ह्यो पेडणे तालुकाचो की भायलो काय म्हणून. प्रत्येक टायमार प्रत्येक स्पिचीक आनी प्रत्येक फंक्शनाक तो सांगता भायलो म्हणून. भायलो हेचो अर्थ कितें सगळ्यात पयलीं तेणी याद धरूंक जाय 2007 3 कॉन्स्टिट्युन्सी जाल्ली आनी तो ते पेडणे कॉन्स्टिट्युन्सी पडटालो मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी पडना. हे पयलीं लक्षात घेवपाचें. जेन्ना गोवा स्वतंत्र जालें तेणें पेडणे तालुका की एक कॉन्स्टिट्युन्सी हाडली आनी हांव सद्या इतलेंच सांगूंक सोदता की आयंटाय पेडणे तालुक्यान खंयचोय मनीस खंयूय कंटेस्ट करूं शकता. इंडियेचो सुद्दां म्हणजे इंडियन कॉन्स्टिट्युशन तेणी वाचपाची गरज आहा कित्याक ताका अजून पर्यंत इतलें ज्ञान ना की खंयसर कोण कंटेस्ट करूं शकता कोण भायलो आनी कोण भितरलो तो. सो तेणी पयलीं अभ्यास करपाचो भायलो आनी भितरलो हेचो अर्थ कितें तो.